गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. सुनेच्या मरणाक म्हण दुबयच्यान येयल्ल्या माय मावाचेर करचे पडले निमणे संस्कार. सुनेची कूड पळोवच्या आदींच कार अपघातात दोगांकय येयलें मरण. नावेले घडली काळीज हालोवपी घडणूक. टीसीपीच्या प्लॅनांतल्यान पर्रा अडफळे आनी नागवे काडून उडयल्ल्यान मायकल खूश. म्हणटा पर्रा वाठारांत उंचेल्यो इमारती हाडपाचो ना हेत. गांवांत येवची एके माळयेची गेस्ट हावजां, सांगलें मायकलान. गोंय सरकार शिक्षणीक मळार पावलां बॅक सीटार. गोवा समग्र शिक्षा अभियानाचे निपुणाचेरय सरकारान गंभीर. सीएजीने केला शिक्षणीक प्रगतीचो पोस्टमार्टेम. मुख्यमंत्र्यान सीएजीच्या हवालार दिवची जाप, मागला गोवा फॉरवर्डान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सुनेच्या मरणाक म्हण दुबयच्यान येयल्ल्या माय मावाने जिणेची एक्झिट घेतली. कार अपघातात दोगांकय आगताक मरण येयलें. काळीज हालोवपी हे घडणूक घडले नावेले. पूण त्या निमतान नावेलेचो बायपास वेगीच जाग्यार घालचो ही मागणी परत फुडें येयल्या. जोकीम रॉड्रिग्स आनी लिना रॉड्रिग्स हांकां सून भायर पडल्या म्हूण रकाद आयल्या उपरांत दुबयच्यान ती तिच्या मरणाक गोंयांत आयिल्ली. मडगांवच्यान ती चिंचोण्या वताली. नावेले पावून 5 सुमार तांचे गाडयेक अपघात जालो, जातूंत तांकां दोगांकय जाग्यारच मरण आयलें. हेर जखमीक हॉस्पिटलांत व्हरून घाल्यात. मडगांव पुलिसांनी पंचनामो केलो. आज नावेली NH-17 जो एक्सिडेंट जाला, ह्या एक्सिडेंटान जो घोव बायलां जी आसात ती ऑन द स्पॉट मेली. ही घोव बायलां जी आसा ती दुबय साकून गोंया येयल्ली. ती सुद्दां आपल्याल्या सुनेच्या मरणा खातीर फाल्यां ह्या सुनेचें मरण आसलें म्हणून ती दुबय साकून हांगा गोंया पावली. आनी गोंयांत वास्को एअरपोर्टा साकून ती जेन्ना चिंचोण्या ह्या गांवांक वयताली त्या टायमार नावेली जंक्शन जातरे मुखार जेन्ना गाडयेचो कंट्रोल गेलो ड्रायव्हराचो आनी तेणें ही पयली गाडी जी आसा ही डिवायडरा मारली आनी तेज नंतर एक गुरगा मारली आनीक गाडी परती पडली. आनी ही गाडी पडटरेक जी भितर बसून आसली 4 जाणां तितूंतली 2 जाण घोव बायलां आसा ती ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाली आनीक 2 जाणांक काडून हॉस्पिटलांत धाडले कडेन आसात. इतलें दूख दिसता की जेन्ना आमी म्हणटात की देव तारी त्याला कोड मारी म्हणून, आनीक जर देवा जाय जाल्यार देव केन्नाय ताका व्हरपाक शकता म्हणून. आनीक इवन आनीक म्हण आसा, जर तूं घरां सुद्दां आसलो जायत घराचो वासो मोडोन तूं मरतलो म्हणून. पूण देवान हेंच केलें की इतली पयस साकून तांकां हाडली आपल्या सुनेच्या मरणा खातीर. पूण त्या सुनेचें तोंड पळोवपाक ती शकली ना. पूण ह्या खंय तरी चिंचोणकारांक ह्या घोव बायलांचो खूब दुख्ख जाले कडेन आसा. आनीक आज लोक सांगता त्या कारणान रोडूय बरे आसपाक जाय, हांगा रोड बायपासूय आसपाक जाय. रोडाची बायपासाचें कामूय हांगा जालें ना, अर्दकुडको सोडले कडेन आसा. पूण खंय तरी लोक मागतात की सरकारान हेजेर बेगीच्या बेगीन उपाय काडचो आनी हेजेर सोल्युशन काडचें म्हणून. 5 जाणांचो सेल्फ एक्सिडेंट जालो. डिवायडर मारल्यानी पोट दोगांय मेली घोव बायलां. दुबयसून येयल्ली ती. सुनेगे मोन्ना चिंचोणेची. दोगांय बाबी ती जावन सेल्फ एक्सिडेंट मेली. हांव मागता गव्हर्मेंटाक बेग बायपास जायच म्हणून. कित्याक आमकां दूख जाली ना हेल्कारां तशें चिंचोणकारांक दूख जाता. कित्याक ही भायरसून दुबयसून येयल्ली घोव बायलां सुनेगे मरण येते गेले. सो हांव मागोता गव्हर्मेंटाक जात तितून बेगीन हो बायपास करून हांगा नायलकारां आनी लोकांक पासून सेफ्टी जाली. आतां कितून लोक पावन गेलो तो एक्सिडेंट जायन. पेपराचे आयकोन न्यूजाचे आयकोन येता डेली कोण कोण मोता कोण एक्सिडेंट जाय. मागता मोविना कोडे हे कितें पूण बंदी करपा जाय. स्पीड लिमीट बिटें घालपा जाय. कित्याक चड एक्सिडेंट जाता. गोवा 365 खातीर नावेल साकून हायवे वयल्यान रमेश नायक रावत. स्कुलाच्या वेळार फोंडेच्या आल्मेदा स्कुला कडली येरादारीची घसमुड्डी हो नवो विशय न्हू. बरेच तेंपा सावन तें चल्लां. फोंडे पुलिसांनी हांगा चड ट्रॅफिक पुलीस दवरल्यात तरीकय हो प्रश्न सुटावो जाला अशें दिसना. स्कुलाच्या विद्यार्थ्यां खातीर खास सब वे चालू केला, पण खंयचोच विद्यार्थी तो वापरतना दिश्टी पडना. पळयात आमच्या रिपोर्टरान केल्लो स्पेशल रिपोर्ट.
आमी आज ट्राफीक मॅनेजमेंटाक उलयल्ले की जे पोंडा जो सबवे आसा आल्मेदा कडेन तो भुरग्यां खातीर यूज करपा खातीर रवी नायकान जो सिस्टमॅटीक हें करून ताणें एक प्लॅन केल्लो की भुरग्याक त्रास जावचे न्ही वो ट्राफिकाक त्रास जावचे न्ही म्हणून ताणें एक सबवे बांदलो आनी तातूंतल्यान भुरग्यांक वचपा खातीर भुरग्याक रोड क्रॉस करपा खातीर हो जो सबवे केल्लो. पूण हांगसरले आल्मेदाची भुरगीं जे आसात ते अजुनूय यूज कोण करिनात, ते फक्त रस्त्यान क्रॉस करतात आनी रोड क्रॉस करतात. पूण जे ट्राफिकाक इतलो त्रास जाता, इवन एक एम्बुलन्स पास जाल्यार खूब त्रास जाता वचपाक, ट्राफीक जाम जाता आनी चडशे पेरंट्स कितें करतात आपली गाडी घेवन येवन गेटी कडेन उबी करतात आनी भुरग्याक भितर सोडटात. पूण अशे दोन गेटी आसात, एक पयली गेट आनी दुसरी गेट. जर मॅनेजमेंटा कडेन CEO म्हणटा, चीफ ऑफिसर म्युन्सिपालिटीचो म्हणटा की ताणें मिटींग घेतिल्ली की मॅनेजमेंटा कडेन आल्मेदाच्या आनी तांकां इन्फॉर्म केल्लें की जी दोनी गेटी जर बंद करीत जाल्यार ते पिक एंड ड्रॉप करपा खातीर जो बस स्टँड आसा थंय ते यूज करूं शकता म्हणून. जर ते केलें जाल्यार मॅनेजमेंटान तांकां दिलें जाल्यार ते करूंक शकतात आनी ते अवेलेबल करूं शकता. इवन ट्राफीक म्हणटा की हे जाम जावपाक शकना म्हणून. ताका लागून आतां पळोवया मॅनेजमेंट आनी म्युन्सिपालिटी कितली मिटींग करून कशें सोल्युशन काडटात हाचेर आमी पळोवया. At present, Pondan, we have, with the help of municipality, आमी ते बाजार आहा पळय तितून सगळो बाजार आहा ती प्लेस मार्किंग करून घेतल्या. सो फॉर 2 व्हिलर पार्किंग, 4 व्हिलर पार्किंग आणि ॲट प्रेझेंट विच इज मॅनेज बाय आवर स्टाफ. आणि वी हॅव ऑल्सो मेड अ लेटर्स टू कलेक्टर टू नोटिफाय द प्लेसेस for 2 व्हिलर पार्किंग, 4 व्हिलर पार्किंग and no parking. So as soon as the notification जाले ते I think it will we will able to manage the पोंडाचे ट्रॅफिक. सो रिगार्डिंग आमकां आनी एक इश्यू जाता आल्मेदा कडेन. सो आल्मेदा कडेन वी हॅव पुट अ बॅरिकेड्स देर आनी रोड डिवायड्स केला आनी एट वी आर रिक्वेस्टेड प्रिंसिपल so to use to tell all the parents to use the subway. So mostly I mean we are not keeping a watch how the we had met with the principal along with the chief officer municipality and we have requested them to tell all the parents and students to use the subway so that pick and drop should be done at the old bus stand. And we are keeping a watch. Let's see how it affects the division of the barricading, how it works. So my staff is there throughout in the peak hours to manage the traffic for schools and market. If the main gates of backside gate, both the gates which are closer to the road, if they are closed, then it will most the problem will be solved because there the parents stops their cars and picks the students. Because of the stopping of the cars, the traffic gets slow. If it is that stops and all the students uses subway, then all the traffic will get smoother through subway underpass, and they all then pick up drop should be at a bus stand, old bus stand. So that will there is a place, but we are also requested municipality officer, chief officer to clear the space. If there are any gadas and all, we are told them, requested them to remove them. ट्राफीक मॅनेजमेंट आहा न्ही ताचे खातीर तुमची कितें प्लॅन आहा? ना पळय आतां रोड सेफ्टीचेर आमी मातशें आतां हें दिता फोकस करतात. फोंडा रोड सेफ्टी आनी पार्किंग एटलीस्ट सारकें जावपाक जाय. सो पार्किंग फ्रॉम दादाबाई चौक टू अप्पर बाजार रोड आमी केला, मार्किंग केला. सो लेफ्ट सायडीन 2 व्हिलर, रायट सायडीन 4 व्हिलर आसा. तरी पूण कितें आसता लोकांचें जें आसता की बाबा 2 व्हिलरान आसा जाल्यार 2 व्हिलरच पार्क करपाक, 4 व्हिलर करपाक. इट्स अप टू द सिटीजन्स फायनली. तांकां तें कळपाक जाय. जेन्ना मार्किंग केल्ली आसा ऑलरेडी द बोर्ड आसा 4 व्हिलर, इट इज फॉर 4 व्हिलर. मार्किंग केल्या फुडली जी उरल्या ती आमी पावस सोंपतकीर करतले फुडल्या रोडाची. आनी दॅट इज फॉर पार्किंग. फॉर रोड सेफ्टी आतां थोडे जंक्शन्स आसात ती आमी सद्या कन्सिडर करतात. थंय कितें डिलिनेटर घालून ब्लॉक हें करपाची, वाट करपाक. सो चालू आसा आमचें. आनी सायन बोर्ड्सूय आमी थोडे मागयल्यात, PWD कडल्यान येयले आमकां थोडे फ्रॉम द CSR इनिशिएटीव येयल्या. सायन बोर्ड्स आमी घातले, करतले, इन्स्टॉल करतले, कित्याक थोडे सायन बोर्ड्स बीन वाडल्या सिटीचे. तर पळय आतां तुमी ते भुरग्यांक घेवन येता पळय न्ही ते सगळे तुमी रस्त्या वयल्यान येतात. बायपास आसा म्हणजे अंडरग्रावंड बायपास आसा तो कित्याक यूज करना गो? आमी थंयच्यान वचपाक खूब लायल्या आनी ती गेट काडीत न्ही आमी हे सेफ्ली येवपाक शकता. ताका लागून स्कुलान अंडरपास तो बंद आसा. ओपन करपाक गेट ओपन केली जाल्यार अंडरपास आमी येवंक शकता.
आं. त्या दृश्टीन बरी सूचना हय पळय ते अंडरपास आतां यूज जायना यूज जायना हय. ते लोक लायला ताका लागून ते सकयल लोक मेळना भुरगीं येना ताका लागून भुरगीं येना गोवा दिस खातीर कृष्णा नायक फोंडेच्यान. गोवा समग्र शिक्षा अभियाना अंतर्गत निपूण नावाची स्कीम राबयतात हे विशीं मुख्यमंत्री गंभीर ना. गोंय सरकार शिक्षणीक मळार बॅकसिटार पावला. सीएजीन सरकाराच्या शिक्षणीक उपक्रमांचो पोस्टमार्टेम केला. ज्या वेळार मुख्यमंत्री शिक्षणाचेर उलयतलो त्या वेळार तेणें सीएजीच्या अहवालाचेर जाप दिवची पडटली. गोवा फॉरवर्डान मागला. हे स्किमी इम्प्लिमेंट करपाक एक सार्थक पूण प्लॅन आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. निपूण भारत म्हणून एक लॉन्च केल्या. हे इन्श्योर करपाक की प्रत्येक भुरग्याक वाचपाक बरोवपाक आनी नंबर घेतल्यात. हातूंत सेक्रेटरी एज्युकेशन विल बी द चीफ ऑफ दीस होल स्कीम इन गोवा. एक गोवा समग्र शिक्षा म्हणून एक रेजिस्टर्ड सोसायटी रेजिस्टर केल्या आणि समग्र शिक्षा अभियान गोंयांत ही गोवा समग्र शिक्षा म्हणजे GSS ही सोसायटी मुखार व्हरतली. इट इज अ बॉटम अप एप्रोच. म्हणजे ग्राउंड लेवलाचेर प्रत्येक स्कुलांत कमिटी आसतली, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस आसतले आणि हे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसीस जे आसा ते प्रत्येक स्कुलाची गरजो जाणून घेतले आणि ते प्रमाणे वयर हे सगळे इन्फॉर्मेशनाचेर फोकस दवरून जे एज्युकेशनाचे हे वाडयले गोंयांत. फिगर्स कळटात. 1951 गोंयची लिटरसी रेट 23% आशिल्ली. 2011 ती 88% जाली. आनी लास्ट 4-5 वर्सां हे प्रमोद सावंत गव्हर्मेंटान टोटल बॅकसीट घेतला एज्युकेशन सेक्टर. 2019-20 हो रेशियो जालो 96. म्हणजे प्रत्येक 100तले 4 भुरगे जे प्रायमरी एज्युकेशन घेवपाक एलिजिबल आसा तांकां एज्युकेशन घेवपाक मेळना, ते एनरोल जायनात. ही परिस्थिती लास्ट 4 वर्सां जाल्या. 117 वयल्यान 96 म्हणजे 21 पॉयंट हो रेशियो देंवला. सेकंडरी एज्युकेशन 108 वयल्यान 90चेर पावला. हायर सेकंडरी एज्युकेशन 83 वयल्यान 68चेर पावला. म्हणजे हायर सेकंडरी 2019-20 जर 100 भुरगे हायर सेकंडरी एज्युकेशन घेवपाक एलिजिबल आशिल्ले तातले फक्त 68 भुरगे घेताले. म्हणजे 32 भुरगे एलिजिबल जावन सुद्दां हायर सेकंडरी एज्युकेशनाक वचनाशिल्ले. आतां हे फिगराचेर सरकाराक खंयच्याय अधिकाऱ्याचो खंयच्याय मंत्र्याचो लक्ष आसा काय ना. आतां हे सगळे परते हांव म्हणटा, हे हांव म्हणना, हे CAG म्हणटात. CAG रिपोर्टार आनी कितलीशे रिमार्क्स आसात गोंयचे एज्युकेशन सिना बद्दल. As a result, the actual requirements of schools could not find place in the annual work plan and budget. म्हणजे एक्झॅक्टली इम्प्रॅक्टिकल प्लॅनिंग केल्लें. मुखार CAG रिपोर्ट म्हणटा the government of Goa failed to extend the intended benefits to SC, ST and OBC students. आणि हे मुख्यमंत्री स्वता एज्युकेशन मिनिस्टर जाल्ल्यान ताणें स्वता हाजी जाप दिवपाची गरज आसा. सौदी अरेबियांतल्या मक्का अंदू गोंयच्यान 54 हाजी यात्रेक गेल्यात. गोंयच्या मुसलमानांक चड सवलती दिवन हाजाक वचपाक मजत केल्ल्यान तशेंच VIP ट्रिटमेंट दिल्ल्यान गोंयच्या हाज समितीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे उपकार मानल्यात. आयकात गोंयच्या हाज समितीचो अध्यक्ष शेख जिनाक. ऑल इंडिया हज कमिटीच्यान आमचे हाजी 56,634 हाजी गेले. 634 ऑल इंडिया. तितून गोंयच्यान आमचे 54 हाजी गेले. एक्चुअली आमकां कोटाक 200चो कोटा आहा, पण आमची जी फॉर्मां बी चड येना गोंयांत, तांकां 54 हाजी गेले. हे हाजी आमचे मुंबयच्यान गेले. पुरे हिंदुस्तानान 21 एम्बार्केशन आहा, तितूंतल्यान 11 एम्बार्केशन पॉयंट कॅन्सल केले. तितून एक गोंयचो बी आहा. 10 एम्बार्केशन गेल्या ते व्हडले व्हडले एम्बार्केशन मुंबय, मागीर तुगेले कलकत्ता, मागीर तुगेलो दिल्ली, बेंगलोर, अशे हैदराबाद अशी स्टेट्सान गेले. बाकी बी धाकले मेंगलोर, मागीर औरंगाबाद तसले ते कॅन्सल केले 11. आनी ताका लागून कोविडा खातीर लागून कॅन्सल जाले ते. आनी हे हाजी हे पाट उणे जाले आमचे. कोटा उणे मेळ्ळो आमकां.
एक्चुअली आमकां आमचो ऑल इंडिया हज कमिटीचो कोटा आसलो 1,40,000 हाजी आनी आमची म्हणजे फॉर्मां येताली अरावंड 3 lakhs तरी आमचो कोटा भरनासलो उणें जातालें आमकां आनी लॉटरीचेर आमची ती फॉर्मां काडटाले आनी लोकांक ती हजाक वचपाक पडटाली करी म्हण 1.5 लाख हाज्यांची फॉर्मां पेंडींग उरताली. हे पाट आमचे 56,634 सगळीं क्लियर जाली. हे पाट आमचे हाजीक बरो सुखसूख कोणाक कांय टेन्शन नासतना कांय गडबड नासतना बरे भशेन हज जालें. ऑल वर्ल्डाक आमच्या सावदीक हजाक एवरी इयर 30 lakhs हाजी जाताले. दीस इयर ओन्ली 10 lakhs हाजी. आमकां एक सांगपाची उमेद येता की हे पाट गोंयच्यान हाजी गेल्ले तांकां ही सामकी VIP ट्रिटमेंट आमचे चीफ मिनिस्टर माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी दिल्ली आहा. खंयच्या स्टेटचें आसना आमी हांकां जे मडगांवच्यान गोंयच्यान मुंबय वचपाक AC लग्जरी बस दिल्ली. हांव सगळे आमच्या गोंयकारां हाज्या कडेन आमचे हाजी वचपाक सांगता 200 तर हाजी जाले तरी फुडें तुमकां कादी म्हणून मेळटलो. आमकां पळय आतां कितें जातालें आमकां हजाचो वयचे पयलीं आमचो टर्म काबार जातालो आनी आमचो तो टर्म काबार जाल्लो ही हजाक वचपाचे लोकांक म्हणजे आमकां कांय करपाक आमी रस्त्यार पडटाले. आमी जे आमचे हज कमिटी सगळे वचून आमचे माननीय CM डॉक्टर प्रमोदाक रिक्वेस्ट केलो आनी सांगलें की आमकां एक्सटेंशन दिल्यार बरें पडटलें. तेणें आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत CMन आमकां एक्सटेंशन करून 100 म्हयने एक्सटेंशन करून दिलें आनी ते हितून आमी एक्सटेंशन घेवन हे हाजाची सगळी सवलत आमकां करपाक मेळ्ळी. ताका लागून आमचे हज कमिटी थ्रू आमचे सगळे गोंयकारांच्यान हाज्या हातून गेल्ले हांव प्रमोद सावंत CMचे आमच्या मनांतल्यान आमी देव बरें म्हणटा. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गांव पावड्यार समान विचारांचे लोकप्रतिनिधी आसपाक जाय. परवरी मतदारसंघाची उदरगत जावपाक जाय अशें दिसता जाल्यार आमचो तेंको घेवन उबे रावलेल्या उमेदवारांक तेंको दियात. परवरेचो आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन आवाहन केलां. परवरी मतदारसंघात येवपी पेना द फ्रांस, सुकूर आणि साल्वादोर द मुंद ह्या पंचायत वाठारांतल्या आपल्या समर्थक उमेदवारांचे पॅनल जाहीर केल्या उपरांत जाल्ले पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. आयकात ताका. परवरी मतदारसंघात 3 पंचायती लागता. पेना दी फ्रांक, साल्वादोर दी मुंद आणि सुकूर पंचायत. तिनूय पंचायती आज जेन्ना इलेक्शनाक वतात आमची सगळ्यांची जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि एक्सपेक्टेशन तुम्ही म्हज्या कडल्यान दवरला ते एक्सपेक्टेशन पुराव करपाक. लास्ट 10 वर्सां तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या तेक्यान आमी सगळीं काम करीत आयिल्ले आसा आनी परवरी मतदारसंघ एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मॉडेलाचेर प्रोग्रेस करीत आसा. जशी रहदारी वाडटा तशें आमकां खुबशे डेव्हलपमेंट करचें पडटा. ते गार्बेजाच्या बाबतीन आसूं, सिवरेजच्या बाबतीन आसूं, उदकाच्या बाबतीन आसूं, लायटीच्या बाबतीन आसूं, ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट आसूं, प्रोवायडींग एम्युनिटीज टू आमच्या लोकांक आसूं, हे सगळो एजेंडा आमी आमच्या आमदाराच्या इलेक्शनाक परत ह्या 2022 तुमच्या फुडें घेवन आयले. त्या मॅनिफेस्टो कंप्लीट करपाक आमच्याच संविधाना प्रमाणे एज पर आवर मॅनिफेस्टो द पावर्स आर विथ द पंचायत आनी पंचायती कडेन इम्प्लिमेंट करतले जाल्यार लायक मायंडेड पंच मेंबर्स एक येवप आनी बरोबर एक टीम कशी काम करप ताजेर खूब म्हत्वाचो हें आसा. तुमी 2017 भरघोस मतांनी आमचे कॅन्डिडेटाक निवडून हाडले. आज 2022 हे पंचायत इलेक्शन येता. थोडे आमचे इल्ले पंच मेंबर ऑलरेडी अनअपोज्ड आयल्या आनी आतां इलेक्शनाक निवडणुकी वता आसतना तुमच्या कडेन कळकळीची मागणी करता की तिनूय पंचायतींनी वी आर हॅव टू व्हेरी बॅलन्स्ड मेंबर्स. देर इज अ मिक्स ऑफ फ्रेशनेस, देर इज अ मिक्स ऑफ यूथ, देर इज अ मिक्स ऑफ विमेन आणि एक्सपिरियन्स. सो हे कॉम्बिनेशन अशें तयार जालां की रिप्रेझेंटिंग एवरी कास्ट वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट वी आर एबल टू रिप्रेझेंट द पंचायत इन द रायट सेन्स अँड गिव्ह जस्टीस टू द ग्रासरूट बॉडी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. राजकारणात महत्वाकांक्षा भोव गरजेची, पूण वेचून येयल्ल्या उपरांत उमेदवारान आपले कर्तव्य विसरचे न्हय. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन पंचायत वेंचणुकेत देंविल्ल्या टुगेदर फॉर कळंगूट पॅनलांतल्या उमेदवारांक उलो मारला. अंदू कळंगूट पंचायत वाठारांत चडशे नवे उमेदवार पळोवपाक मेळटात. पंचायत वेंचणुकेक साबार सपनां घेवन उमेदवार देंवतात, पूण वेचून आयल्या उपरांत आपल्या मतदारांक विसरप ही साप चुकीची गजाल. मायकलान टुगेदर फॉर कळंगूट पॅनलाक राजकी सल्लो दिला.
कोणाकूच आमी त्रास करचे ना, कोणाक नोटीसी धाडचे ना, कोणाक भेकडावचे ना, हे आमी उतर पयलेच दिता. म्हणजे बियॉन्ड म्हाका दिसता कोंगूट फुडें वयची ना. आनी कोणेच जे आपले प्रॉपर्टीन रावता, जे आपणे गेस्ट हाऊस घातला, जे आपणे कोण बिझनस घातला, तेणी कोणेच भिवपाची गरज ना. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना, तशें आमी म्हणटा हिंगा कोंगटकारांक तुमी कोणाकूच भिया नाका. तुमचे पयशे, तुमची घरां, तुमचे गेस्ट हाऊसीस, तुमचे बिझनस पंचायतीन तुमकां मदत करपाक जाय, हेल्प करपाक जाय. आनी त्या खातीर बरे मेंबर तुमी निवडून हाडप, बरे कॅन्डिडेट आमी तुमकां दिल्ले आहा. आनी हे कॅन्डिडेटाक तुमी तुमचे रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून पंचायतीन धाडात. डोर स्टेप सर्व्हिस दिवपाचे उतर आयज आमी हे टुगेदर फॉर कलांगूट दिता. सी एवरी पर्सन जेन्ना रावता तो पंचायत इलेक्शनाक तेका अशें दिसता की आपूण सरपंच जावचो, कोणाक अशें दिसता आपूण डेप्युटी सरपंच जावचो, कोणाक दिसता आपूण MLA जावचो. सगळ्यांची स्वप्नां जी आहा ती whoever is ambitious should continue, should not, but he should not leave the people. लोक जे आहा लायक पंचायत वॉर्डाचे लोक आहा तांकां सोडून तूं आख्खो गांव सोदूंक भोंवनाका, आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी सोदूंक भोंवनाका. म्हणजे तुजे वाड्याक थिंगाच सोडलो जायन आनी तूं आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता. दॅट इज रॉंग. You also take care of your ward and have the ambition to becoming an MLA. There is nothing wrong in that. We are all finally humans. We are very ambitious people. So in politics, whoever has an ambition to become an MLA, minister, chief minister is a good ambition. So, but त्या खातीर तुवें तुजो वाडो सोडपाक जायना. कोणे वाडो सोडला तेका लोक घरां धाडटले. आतां तूं थोडे दीस राव, खुबशे जाण अशे आहा की तेंच्यांनी आपले वाडे सोडून ते हिंगा पावले, विलेजूय सोडली आनी दुसऱ्या विलेजींनी पावले सोदपाक की आमी बियांत वांटले, आमी आनी कितें वांटले, आमी तुमकां हे दिता, आमी तुमकां ते दिता. म्हणजे अशी जी स्वप्नां दाखोवपी लोक जे आपले वाड्याचेच काम करूंक ना, तांकां लोक कशे घरा धाडपाचे आहा ते तुमकां आनी सारखे आयच्यान 10 दिसांनी कळटा. Before you to communicate and tell the same thing that we'll work with the MLA, work with the panchayat and put the villages of Kalangut first. So this is why we are here today. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. TCPच्या प्लॅनांतल्यान पर्रा, हडफळे आनी नागवे काडून उडयल्ल्यान मायकलान खोशी उक्तायल्या. आदी रुपांतरीत जाल्ली हडफडेची दोंगुल्ली, फळबाग मानची आनी पर्रा दोंगुल्लेचेर वसणुकेचो वाठार वाडोवचो न्हय अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन TCP मंत्र्या कडेन आदींच मागला अशें सांगलें. TCP मंत्री विश्वजीत राणेन TCPची बसका आपोवन पर्रा, हडफडे, नागवे नियोजीत वाठारांतल्यान काडून उडोवपाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाक आपूण कसलीच हरकत ना अशें म्हणत मायकलान हाजेर प्रतिक्रिया दिली. पूण मायकलानच पर्राक नियोजन वाठारांनी हाडिल्लो. हे विशीं विचारतकच मायकलान सांगलें, पर्रा वाठारांत उंचेल्यो इमारती हाडपाचो आपलो कसलोच हेत ना. गांवांत एके माळयेची गेस्ट हाऊस येवची अशें ताका दिसता. Treated as green orchard. Some hills which were converted in Akbara should be treated as orchard. So he said, I have already taken note of it. But I think you were vouching for that to bring Parra. No, we had brought this area under PDA because Parra is a very, very clean area. If you come to Parra, you will see that our FAR is 60%, 0.6. We don't allow high-rise buildings to come there. It's not a coastal belt like Kalangut area. This is a tourism belt. That area is a residential area where few tourists come and stay over there in the guest houses. So we only allow ground plus 1 villas, and the hill which was 100 meters converted earlier had to be reduced. So we had to draw a new plan. So that is why the area was brought under planning area, and that whole thing was removed. So around 2 lakh square meters was removed from settlement and made as orchard. So that he said he will keep it as orchard. It was removed from planning area. Do you see it as a setback? There is no setback as long as the hills are taken care of. If Parra's hill, the 100 meter settlement also 2021. So we had brought it down to 30 meters, 30 to 40. So that should be taken care of. I had spoken to him in the assembly also. That he said we will take care that no hills will be allowed for conversion. And we had even told that in ODP there were some hills which were converted in Arpora, which needs to go back to settlement.
गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. काल चडच्या वाठारांनी पावसाचो शिंवर जालो. फोंड्या वाठारांत पावसाची सगळ्यात चड म्हटल्यार 2 सेंटीमिटरांची नोंद जाली. 4 आनी 5 तारखेक आकांताचो पावस पडो येता. आयज कांय वाठारांनी पावस शिंवरतलो देखून हवामान थंड उरतलें. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.